पावस जो इतलो पडला गोंयांत म्हाका दिसता खूब वर्सांनी हो पावस पडलेलो आहा इतलो मोठ्या प्रमाणात. आनी इतलो मोठो पावस येयलो म्हणून जी आमची डॅम्स आहा ती भरोन सारकी वचपाक आहली. तेजी गेट जी आहा ती ओपन करचीच पडटा जेन्ना चड वता डॅम अबाव द कॅपॅसिटी. सो ती पावस एक वाटेन आनी एक वाटेन डॅमाचें उदक जेन्ना सोडटा टू टेक प्रिकॉशन. तुमचे लागचे गांव जे रिवराच्या सायडीक आसता जे डॅमाचें उदक रिवरानसून दर्यान वयता ते बुडटा वेन द हाय टायड कम्स. जेन्ना हाय टायड येता उदक दर्याचे भितर येता हितून न्हंयेनी ते भितरलें उदक भायर वचोंक मेळना. सो तेन्ना गांवांनी उदक येता आनी अशें जावन कितलेशेच गांव आमचे थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी कामोर्ली जावं थिंगा सकला 2-3 गांव थिंगासर प्लस बिचोले घरांनी लोकांचें उदक गेलें नियरली 1 मिटर थोड्यांचे 2 मिटर 2.5 मिटर. सो हाऊस होल्ड आयटम्स डॅमेज जाल्ल्या आनी हाऊस होल्ड आयटम जेन्ना डॅमेज जाले तेन्ना म्हाका दिसता तांकां इरिपेरेबल डॅमेज जाल्लो आहा जो सरकार जी मदत करतलो अंडर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड. हांव मागता सगळ्या कडेन जे लोकांचे पर्सनल वस्तूंक जो डॅमेज जाल्लो आहा हाऊस होल्डाक डॅमेज जालो कोणाचे घराचे पारेती पासून मोडून पडलेले आहा तेणी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाक बरोवचें कोणाची मदत घेवची गांवच्या पंचायत मेंबराची सोशल वर्कराची जो कोण जाणा आनी तेणे आपले फोटो लावचे काडून आनी तो रिपोर्ट जो तर आहा तेंचे कडेन जो तर फायर ब्रिगेडीचो हो तालाटीचो रिपोर्ट लावचो आनी चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसान हाडून दिवचे. चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडानसून कितें ना कितें मदत करतलोच. तेजे भायर जो कलेक्टर मदत येता पळय ती 1-2-3 म्हयन्यांनी तेंचो चॅक येता पूण तो व्हडलो एमावंटाचो येयना तो बारीक एमावंट आसता. जे तालाटी रिपोर्ट करता डॅमेजीस टू द हाऊस एंड प्रॉपर्टी ते व्हेरी स्मॉल एमावंट येता पूण चीफ मिनिस्टर वील डेफिनेटली गीव अंडर रिलीफ फंड. हेचे खातीर मुख्यमंत्र्यान सगळ्या कलेक्टरांक नॉर्थ एंड साऊथ गोवा कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर्स मामलादार तेंची मिटींग घेवन तांकां सगळ्यांक कोडीक केल्लें आहा की तुमी आयडेंटिफाय करा अशीं घरां अशे हाऊस होल्ड अशे घराणे बारीक जे गरीब लोक जे रावता आनी स्पेशली तांकां मोठो डॅमेज जाला तेंची कितलो पासून डॅमेज जाला तो तुमी आमच्या ऑफिसाक कळया म्हणून. लोकांनी एप्लिकेशन केल्लें एकदम बरी गजाल 100% रिलीफ मेळटलो. आनी इवन चीफ मिनिस्टरान सांगला वेन आय गेट द फूल रिपोर्ट असेंब्लीक सांगला तेणें प्लस आमकांय सांगला वेन आय गेट द फूल रिपोर्ट इन द नेक्स्ट 4 days हाव मच डॅमेज हॅज बीन कॉट टू वॉट ट्यून. क्रॉप्स डॅमेज जाले म्हणजे खुबशीं शेतां सगळीं बुडोवन गेल्ली आहा. जी शेतां अंडर वॉटर 4-5 दीस उरली ती आनीक बरी जावपाचीच ना ती कुसली ती आनीक जावची ना. सो थिंगासर डॅमेज जाल्लो आहा शेतकारांक मोठो डॅमेज जाल्लो आहा. खूब जाणांची जी फार्म्स आसली जिंगा केळीं लायतात आनी कोण आमची भाजी लावपी लोक आहा जे आमचे बारीक समाजाचे लोक जे कितें लावन विकपी आहा वेजिटेबल्स लावन विकपी आहा तेंची सगळ्यांची वेजिटेबलची फार्म्स सारकी पिड्यार जाल्ली आहा स्पेशली बनानाज एंड अदर फ्रूट बेरिंग ट्रीज. सो तेंकांय म्हाका दिसता सरकारान मदत करपाची आयज गरज आहा. आनी त्या खातीर जो एक्झॅक्ट डॅमेज जो जाल्लो आहा ड्यू टू दीस फ्लड्स हो चीफ मिनिस्टर वील रिपोर्ट टू द सेंटर. कित्याक कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा मोठो डॅमेज जाल्लो आहा ते रिपोर्ट करतले सेंटराक. सेंटर वील गीव देम रिलीफ. सो इन द सेम वे गोवा ऑल्सो शूड गेट फ्लड रिलीफ from the center so that whatever money comes we can distribute it to all those families, use that money to build a infrastructure. कित्याक थोडे रोड वॉश आउट जाल्ले आहा थोडे इलेक्ट्रिकल पोल्स वायर्स केबल्स सगळे डॅमेज जाल्ले आहा ट्रान्सफॉर्मर्स डॅमेज जाले आहा. कितले ट्रान्सफॉर्मर उदकाचे पोंदाक उरले 2-2 दीस 3-3 दीस ते म्हाका दिसता आनीक फुडें सारकें जावपाचें ना. ते जे इंजिनान सगळे ते सगळी ऑयलीन उदक गेले आनी सगळे काबार ते. सो थिंगा न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स घालचे पडटले. सो हो सगळो जो डॅमेज जाल्लो आहा तो म्हाका दिसता सेंटर वील डेफिनेटली हेल्प अस. आफ्टर चीफ मिनिस्टर गेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड साऊथ गोवा कलेक्टर he will write to the center for the
this much damage has been caused and has been caused to Goa, आणि आमकां तुमी रिलीफ दिवचो.